एके रितीन पळयल्यार आयची रोडकुरी सुवार्ता रडण्याक आनी सुवार्थेक ताळ पडना. कित्याक सुवार्ता आसतना रडणे सारकें बसना. आनी एके रितीन पळयल्यार आयची रडणे थांबयल्ली वा रडणे थांबयल्ली सुवार्थाय वय. हांवें आयची रोडकुरी सुवार्ता म्हणूंक कारण आसा. आईची सुवार्ता मागदेलाची मोरी फोंडा भायर रावून रडता आनी ती रडत बागवून फोंडा भितर तिळता म्हणचें साका कारण. तितलेंच न्हय, आज सुवार्थेन सक्कळी बाये तूं कित्याक रडताय म्हणून सवाल करतात. पयलें तिका धोवे न्हेसलेले देवदूत हें सवाल करतात. दुसऱ्यान पुनर्जीवन जेजूय तिका हेंच सवाल करता. तिची जाप एकच, म्हज्या सोम्याक तांणी खांड व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. ह्या रडण्या मुखार जेजूस सोलवलो म्हणयांगी. मरणाचेर जिखलोलो तो हे स्त्रियेच्या रडण्या मुखार सोलवलो. ह्या रडण्याक कारण आमी जाणाव. ह्या रडण्यांत विशेष मोग आसुल्लो आमकां कळटा. आनी जेजूच्या मोगाचो शिस ही मोगाची गजाल आनी मोगाची जीक बरय नासता तरी कसो रावत. आयची सुवार्ता रडण्यांत सुरू जाल्ली ती रडण्यांत आखेर जायना. मोग जिखल्ल्यांत संतोशांत आखेर जाता. मागदेलाचे मोरयेक पुनर्जीवन जेजूस बेडता. पयल्यान पयलें हें देणें तिका फावो जाता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक ती साक्ष जाता. पुनर्जीवन जेजू तिका नांव काडून आपयता आनी ती ताका तिचे चालते सवयेन रब्बोनी म्हणून जाप दिता. मागदेलाची मोरी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संदेश प्रचारूंक लागता. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना म्हणून रडून आसली ती आतां वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें तशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयता. जर सोम्याक देखून मागदेलाचे मोरयेची दुकां जर सुकल्या, तिचें रडणें थांबलां, तर जेजूचें पुनर्जीवनपण आमचीं दुकां पुसता आनी रडणें थांबयता म्हणून तीच जामिनी जाल्या.